प्लेटून असिस्टंट कमांडंट सिद्धार्थ परेडीचे फुडारपण करतात. वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट ही घोषणा भारतीय तटरक्षक दळ. ह्या फुडलो प्लेटून आसा गोंय पुलिसेचो सशस्त्र प्लेटून. पुलीस सब इन्स्पेक्टर नितेश वासुदेव मडकयकर प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. फुडलो प्लेटून आसा तेलंगणा राज्य पुलिसेचो सशस्त्र प्लेटून. प्लेटूनाचे फुडारपण करतात पुलीस सब इन्स्पेक्टर व्ही भार्गव. या फुडलो प्लेटून आसा होमगार्डाचो सशस्त्र प्लेटून. प्लेटून मुखेली आसात लिंगराज बिदरकुंडी. सातवो प्लेटून फुडें सरता. हो प्लेटून आसा गोंय अग्निशमन दळाचो प्लेटून. सिनियर फायर ऑफिसर रुपेश सावंत प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. या फुडलो प्लेटून आसा होमगार्डाचो प्लेटून. होमगार्ड प्रशिला मांद्रेकर प्लेटून लीड करतात. फुडलो प्लेटून आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हळ्यारच गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचो प्लेटून. सहाय्यक अधीक्षक ओमकार सामंत प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. दहावो प्लेटून आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो पंगड. सहाय्यक अधीक्षक पूजा अडकोणकर प्लेटूनाचे फुडारपण करता. या फुडलो प्लेटून आसा एनसीसीचो प्लेटून. पेटी ऑफिसर कॅडेट क्रिश तेली प्लेटूनाचे फुडारपण करता. प्लेटून आशिल्लो लष्कराचो एनसीसी प्लेटून ज्युनियर अंडर ऑफिसर अमनजी मिश्रा प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. त्या उपरांत फुडें सरता एनसीसी चलयांचो प्लेटून. ज्युनियर अंडर ऑफिसर अंशू जयस्वार प्लेटूनाचे फुडार. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. क्रिश तेली प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. शांतादुर्गा विद्यालय दिवचल हो प्लेटून फुडें सरता. पेटी ऑफिसर कॅडेट पृथ्वीराज राजेश चव्हाण प्लेटूनाचे फुडारपण करता.
त्या फुडलो पंगड आसा बार्देश तालुक्यातल्या सारस्वत विद्यालयाचो प्लेटून सोहम गावडे प्लेटूनाचे फुडारपण करता. विद्यालयांतली भुरग्यां शिस्तबद्ध संचलन करतात. त्या फुडलो प्लेटून आसा डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यालय तिसवाडीचो प्लेटून श्रीजा शेणवी प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. सतरावो प्लेटून आसा आयडियल विद्यालय दिवचलचो प्लेटून जयेश शर्मा प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. अठरावो प्लेटून आसा अवर लेडी ऑफ ग्रेस विद्यालय दिवचलचो प्लेटून प्रतीक्षा पाटील प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. आणि निमणो प्लेटून आसा अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोनापावलाचो प्लेटून अक्षरा भोसले प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. जांचे तालार शिस्तबद्ध रितीन हे संचलन जाता ते वाद्यवृंद आसा नौदळ आणि गोंय पुलिसेचे जोड वाद्यवृंद. वाद्यवृंदाचे फुडारपण करतात पेटी ऑफिसर म्युझिशियन कोंडला राव आणि गोंय पुलिसेचे सहाय्यक उपनिरीक्षक फ्रान्सिस ग्रासियस. मार्च पास्ट संचलन हो राष्ट्रीय कार्यावळीचो महत्वाचो भाग. पथकां शिस्तबद्ध रितीन संचलन करतात. शिस्त, एकात्मता आणि संघ भावना तयार जाता. सगळी प्लेटून एकाच तालार पावलां मारत फुडें सरतात. वेळ आणि आदेशाचे पालन करपाक शिकतात. आमच्या भारत देशाचो खरो खजानो म्हळ्यार देशाचे तरणाटे. आयचे विद्यार्थी हो फुडलो फुडारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ, शिक्षक, सैनिक आणि फुडार हो शिस्त, समर्पण, मेहनतीन घडटा. शाळेंतली भुरगीं शिस्तबद्ध रितीन मार्चिंग करतना पळोवन तांची शिस्त, तांणी घेतिल्ली मेहनत, सकाळी 7 सावन मैदानार ताट उबे रावपाचे घेतिल्ले कष्ट पळोवन देशाचो फुडार, तांचोय फुडार परजळीत आसा हाची खात्री जाता. आयच्या ह्या प्रजासत्ताक दिसाच्या मुखेल शासकीय सुवाळ्यात वांटेकार जावपाक खासा आयल्यात कॅनडातल्या गव्हर्नमेंट ऑफ आल्बर्टातले मंत्री मिस राजन स्वानी. तांचे वांगडा प्रतिनिधी मंडळय आयच्या ह्या सुवाळ्यात वांटेकार जाता.
गोंयचे मानाधीक राज्यपाल भौमानेस्त श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांका विनंती करता की तांणी संबोधित करचे. My dear people of Goa, on this solemn and proud occasion of the 77th Republic Day of India, I extend my warm greetings and best wishes to all the people of Goa. Today, we commemorate the historic moment when our Constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our Constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation, enshrining the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. As we celebrate this sacred national festival, we reaffirm our collective commitment to uphold the constitutional values, strengthening the democratic institutions, and work together for the progress and unity of our nation. India today moves forward with confidence, clarity of purpose, and renewed determination. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, the nation has set before itself the transformative goal of Vikasit Bharat 2047. In alignment with this national resolve, the state of Goa has embarked upon a long-term and inclusive development journey through its vision of Vikasit Bharat 2037, a vision that seeks to combine economic growth with social equity, technology advancement with environmental responsibility, and infrastructure expansion with cultural preservation. The guiding principle of our governance remains that development must be inclusive, substantiable, and people-centric. One of the most significant administrative reforms undertaken recently is the creation of Kushavati district. This step reflects the state's commitment to decentralization, responsive administration, and balanced regional development. By bringing the governance closer to the people, it will strengthen service delivery, improve administrative efficiency, generate new economic opportunities, and ensure focused attention to the unique developmental needs of the hinterland regions. The strength of a republic rests upon the security of its people and the integrity of its institutions. Goa continues to maintain a stable law and order environment supported by a high crime detection rate, strengthened cybercrime response mechanisms, improved traffic enforcement, and continuous modernization of police and fire services infrastructure. These efforts reaffirm our commitment to public safety, rule of law, and citizens' confidence. Equally important to social stability is the assurance of shelter and dignity. The government has undertaken landmark initiatives to address long pending concerns relating to housing
and land security. The Majhe Ghar scheme, along with reforms to resolve issues of pre-1972 housing, long-standing dwelling units on various categories of land, and one-time regularization measures have provided legal certainty and emotional relief to thousands of families. These initiatives represent a compassionate and pragmatic approach to governance rooted in social justice. Empowerment of rural communities and women lies at the heart of inclusive development through self-help groups, rural livelihood missions, entrepreneurship initiatives, skill development programs, and targeted financial inclusion measures. Goan women are increasingly emerging as economic contributors, entrepreneurs, and community leaders. Youth are being equipped with contemporary skills through modernized ITIs, industry collaboration, artificial intelligence training, and new vocational pathways. These efforts are laying the foundation for a resilient, skilled, and future-ready Goa. Education continues to be the cornerstone of Goa's development strategy. The declaration of Goa as a fully literate state marks a historic milestone achieved through the collective effort and community participation. This accomplishment reflects our firm belief that human capital is the most valuable asset of a progressive society. Simultaneous investments in higher education, scientific research infrastructure, language technology, faculty development, and academia-industry collaboration are strengthening Goa's position as an emerging knowledge and innovation hub. Our agriculture and allied sectors are being strengthened with renewed focus on sustainability, productivity, and farmer welfare. Initiatives in assured pricing mechanization, watershed development, GI tagging of indigenous produce, promotion of organic farming, and protection of Khazan lands are safeguarding both livelihoods and heritage. In fisheries, the vision of blue growth is being pursued through infrastructure development, artificial reefs, financial assistance, modern hatcheries, and climate-resilient coastal initiatives. These measures reflect our commitment to ensuring that economic advancement proceeds in harmony with ecological balance. Goa's economy continues to demonstrate resilience and positive growth. Substantial progress has been achieved in ease of doing business, MSME expansion, industrial facilitation, and regulatory reforms. Major investments are being mobilized, employment opportunities are expanding, and Goa has emerged as a nationally recognized leader in service delivery, reforms, and government innovation. At the same time, unprecedented investments are underway in infrastructure, encompassing roads, bridges, water supply, sewerage systems, power networks, renewable energy, urban regeneration, ferry services, and public institutions.
These projects are enhancing the quality of life, strengthening economic competitiveness, and preparing Goa for the needs of the future generations. Public health remains a central priority. Goa continues to record strong performance in maternal and child health, immunization, tuberculosis elimination, emergency response systems, and healthcare access. The upcoming state-of-the-art cancer hospital and the establishment of an integrative oncology research center signify Goa's growth role in advanced, compassionate, and holistic healthcare delivery. In the realm of urban governance and environmental management, Goa has achieved notable progress in waste management, renewable energy adoption, sanitation coverage, water conservation, and coastal planning. These efforts reaffirm our commitment to responsible development and integration, rational equity. Goa's cultural vitality and global engagement continue to flourish. International festivals, sporting events, creative platforms, and tourism initiatives have strengthened Goa's presence on the world stage, while reinforcing our identity as a state that values heritage, creativity, and harmony. At the same time, the government is working towards formalizing and revitalizing traditional occupations, supporting artisans, protecting biodiversity, and building environmentally resilient communities. True development must ultimately reflect the well-being of citizens. In this spirit, the state has initiated the preparation of the first of its kind Happiness Index for Goa, aimed at assessing development beyond economic parameters, incorporating health, education, environment, culture, community life, and overall quality of living. This initiative represents a progressive step towards human-centered governance. As we move forward on the path of Vikasit Goa 2037 and Vikasit Bharat 2047, our responsibility is to ensure that growth is inclusive, institutions are strong, opportunities are equitable, and development remains sustainable. On this Republic Day, let me reaffirm our faith in the Constitution, our commitment to national unity, and our shared duty towards building a prosperous, just, and compassionate society. May the Republic continue to grow in strength and wisdom. May Goa continue to progress in harmony and confidence. Jai Hind, Jai Goa. धन्यवाद बहुमानस्थ राज्यपाल महोदय. भारतीय संविधान हे फक्त कायद्याचे संकलन न्हय, ते राष्ट्राच्या आत्म्याचे पडबिंब. मानाधिक राज्यपालांक विनंती करता की ताणी आता पुरस्कार भेटोवचे. सगळ्या पुरस्कार प्राप्त अधिकाऱ्यांकडेन मानेस्ताकडेन मागता की ताणी मुखार येवचे. सुरवे घर खात्याचे केंद्रीय घर खात्याचे पुरस्कार राहुल गुप्ता IPS पुलिस अधीक्षक गुन्यांव फाटो. केंद्रीय घर मंत्री दक्षता पदक तांकां भेटयतात. 2024 वर्सा गोंय पुलिसेंत तांची बदली जाल्ली.
तांणी गोंय पुलिसेंत गुन्यांव फाटो आनी सायबर गुन्यांव विभागाचे SP म्हण काम पळयलां. व्हडा प्रमाणात गुन्यांवाची प्रकरणां सोडयिल्ल्या खातीर तांकां 2024 वर्साचे केंद्रीय घर मंत्री दक्षता पदक भेटयतात. श्री राहुल गुप्ता IPS पुलीस अधीक्षक. विनायक पाटील पुलीस निरीक्षक SB सेंटर फोंडा. 1987 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हण भरती, 2006 वर्सा पुलीस उपनिरीक्षक आणि 2020 वर्सा पुलीस निरीक्षक पदार बढती. तांकां ह्या आदी मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाला. व्हडा प्रमाणात गुन्यांवाचो तपास केल्ल्या खातीर तांकां 2024 वर्साचे केंद्रीय घर मंत्री दक्षता पदक भेटून भोवमानीत करतात. पदक आणि मानपत्र अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. ह्या फुडले पुरस्कार कार्मिक खात्याचे पुरस्कार. श्री अश्विन चंद्रू IAS. राज्याच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी म्हण काम करतना तांणी केल्ल्या उत्कृष्ट वावरा खातीर प्रशासनात आणि भौशीक सेवा दिवपात उत्कृष्ट आणि नवीनतायपूर्ण वावर केल्ले खातीर तांकां मुख्यमंत्री पदक भेटयतात. पदक आणि मानपत्र अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. श्री विश्राम बोरकर IPS. राज्यपालांचे ADC म्हण तांणी काम केला. सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट रितीन तांणी सांबाळल्या. तांणी गोंय पुलिसेंत वेगवेगळ्या पदार काम केला. भारतीय रिझर्व्ह बटालियनाचे कमांडंट म्हण तांणी काम केला. प्रशासनात आणि भौशीक सेवा दिवपात उत्कृष्ट आणि नवीनतायपूर्ण वावर केल्ले खातीर तांकां मुख्यमंत्री पदक भेटयतात. श्री नंदकुमार परब IFS. खाजगी रानां नियाळ समितीचे वांगडी सचिव म्हण काम करतना तांणी खाजगी रानांचो निमणो अहवाल तयार करपात समितीक सहकार्य दिल्ले. तांचे सहकार्य मोलादीक आशिल्ले. राखीव रानां संदर्भातल्यो 650 पोन्न्यो आणि महत्वाच्यो फायली तांणी डिजिटायज केल्यात. प्रशासनात आणि भौशीक सेवा दिवपात उत्कृष्ट आणि नवीनतायपूर्ण वावर केल्ले खातीर तांकां मुख्यमंत्री पदक भेटयतात. ह्या उपरांत लोकभवनाचो पुरस्कार. गोंयचे मानादीक राज्यपाल 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटराच्या 3 मिलिटरी ट्रेनिंग रेजिमेंटाक युनिट एप्रिसिएशन भेटयतात. रेजिमेंटाची उत्कृष्ट कामगिरी कर्तव्याप्रती अखंड समर्पणा खातीर हो खाशेलो भोवमान तांकां दितात. अभिमानास्पद आणि प्रेरणा दिवपी हो वाटचिरो 3 मिलिटरी ट्रेनिंग रेजिमेंटाचे विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त कर्नल अपूर्व भटनागर आणि सुभेदार मेजर रमेश कुमार हे प्रशस्ती पत्र स्वीकारतात. या फुडले पुरस्कार नियोजन सांख्यिकी आणि मोलावणी खात्याचे पुरस्कार. श्री सिद्धेश केरकार. गटविकास अधिकारी आणि कुणय ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. 2020 वर्सा तांची कुणय ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हण नियुक्ती. तांणी जायते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रम सुरू केले. तांकां स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार भेटयतात. श्रीमती कशिश राणे सहाय्यक अभियंता भौशीक बांधकाम खाते. वनमावळिंगे कुडचिरे ग्रामपंचायतीच्यो स्वयंपूर्ण मित्र. जागृताय कार्यावळी आणि येवजण्यांच्या खासा मोहिमेवरवीं तांणी गावाची उदरगत साधल्या. 2023 वर्सा सावन स्वयंपूर्ण मित्र म्हण काम करतात. तांकां स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार भेटयतात. प्रशस्ती पत्रक आणि यादीस्तीक अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. या उपरांत दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण खात्याचे पुरस्कार. श्री मिथिन गांवकर. उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी मल्टिपल डिसेबिलिटी विभागात पुरस्कार तांकां भेटयतात. इंटरनॅशनल डे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांणी आप वावुरपी म्हण काम केला. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टातूय तांणी महत्वाचो वावर केला. ह्या उपरांत श्री जॉन जस्टिन फेर्नांडीस उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी. 2012 वर्सा युनिफाईड बॅडमिंटन स्पेशल ऑलिम्पिकात तांणी प्रतिनिधित्व केला. इनामाय मेळयल्यात. राष्ट्रीय हिमालय ट्रेकिंग यशस्वीपणान पुराय केला. त्या उपरांत श्री पुरजत झा उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी.
योग शिरोमणी पुरस्कारान हे आदी तांकां भोवमानीत केल्यात. योग आचार्य पुरस्कारय तांकां मेळ्ळा. जायत्या पॅरा एथलेटीक सर्तीत वांटेकार जावन तांणी इनामां मेळयल्यात. श्री रितेश नारायण वांयगणकर उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी. राज्य पांवड्यावेल्या पॅरा टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपात 4 फावट भांगरा पदकां तांणी मेळयल्यात. जायत्या फावटी गोंयाक राष्ट्रीय पॅरा टेबल टेनिस सर्तीत तांणी गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. मातृछाया ट्रस्ट उत्कृष्ट एनजीओ पुरस्कार बिगर सरकारी संस्था पुरस्कार भेटयतात. बांबोळे रुग्णाश्रयात फिजिओथेरपी केंद्र चलयतात. स्पायनल इंजुरी प्रकरणात फिजिओथेरपी दिवपाचेर भर आसा. थंय उपचार घेवन 1200 वयर दुयेंती बरे जाल्यात. ताज सिदात दी गोवा बेस्ट एम्प्लॉयर पुरस्कार तांकां भेटयतात. दिव्यांगा खातीर गरजेच्यो सुविधा हॉटेलात दितात. कर्मचाऱ्यां खातीर सेन्सिटायझेशन कार्यशाळा आयोजित करतात. दिव्यांगा खातीर काम करपी बिगर सरकारी संस्थे वांगडा मेळून वावर करतात. प्रतिनिधी हो पुरस्कार स्वीकारतात. महानंद सतरकार उत्कृष्ट व्यावसायिक. गोंयांतले पुरस्कार प्राप्त फिल्म मेकर. तांचे चित्रपट राज्य चित्रपट महोत्सव, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर निवड जाल्या. महानंद सतरकार. या उपरांत कृषी खात्याचे पुरस्कार भेटयतात. क्रिस्तांव कायतान फ्रांसिस्को कृषी रत्न पुरस्कार तांकां भेटयतात. 2 लाख रुपया आनी यादिस्तीक अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. आपली 2 हेक्टर जमनीत तांणी उत्कृष्ट काम केलां. शेत रोवप, भाज्यांचे पीक, जनावरां पोसप, नुस्तें पैदास, बायोगॅस आनी सौर उर्जा हाचो उत्तम वापर करून आदर्श कृषी वेवसायाची देख तांणी घालून दिल्या. तांकां कृषी रत्न पुरस्कार भेटयतात. चैतन्य भिवा मळीक कृषी विभूषण 1 लाख रुपया आनी यादिस्तीक अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. संगणक अभियंता ते कुटुंबातलो पयलोच पूर्ण वेळ शेतकार असो तांचो प्रवास. 2.44 हेक्टर पडींग जमनीत तांणी उत्पादक, फायदो जावपी आनी शिक्षणीक शेतांत रुपांतरीत केलां. अशोक यज्ञेश्वर जोशी कृषी भूषण 50,000 रुपया रोख आनी यादिस्तीक अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप. आपल्या 9.14 हेक्टर जमनीत ते सुपारी, नाल्ल, केळी आनी काळ्या मिरयांचे पीक घेतात. तशेंच डेअरी चलयतात. क्लाउडिना डा सिल्वा खासा कृषी पुरस्कार. जैव शेती खातीर फादर इनासियो आल्मेडा वर्सुकी पुरस्कार तांकां भेटयतात. भात, अळसंदे, नाल्ल, केळी आनी भाताचे पीक त्यो घेतात. खरीप मोसमात भात आनी रब्बी मोसमात अळसंदे आनी भाज्यो त्यो रोयतात. हे आशिल्ले पुरस्कार. आनी आतां जे सुरवातेक हांगा मार्च पास जाल्लो ताजी इनामां भेटयतात. 3 कॅटेगरीत ही इनामां भेटयतात. आर्म प्लेटून, अनआर्म प्लेटून आनी विद्यालयाचे. आर्म प्लेटून विभागात पयलो पुरस्कार मेळ्ळा, इनाम मेळ्ळा लष्कराच्या प्लेटूनाक. मेजर जसकीरत सिंह विनती करती हूं कि आप आगे आकर कमांडेंट 2 STC इनसे भी अनुरोध है कि आगे आकर बेस्ट आर्म प्लेटून अवार्ड गवर्नर साहब के हस्ते स्वीकार करें. लष्कराच्या सशस्त्र प्लेटूनाक बेस्ट आर्म प्लेटून अवॉर्ड मेळ्ळा मार्च पासा खातीर. दुसरो इनाम आसा अनआर्म प्लेटून विभागात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या बायलाच्या पंगडाक हो इनाम मेळ्ळा. प्लेटून मुखेली कडेन मागता की ताणें माझे कडेन येवचे, मुखार येवचे आनी राज्यपालांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारचो. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बायलांचो पंगड प्लेटून मुखेली
माचेर येवन हो पुरस्कार स्वीकारचो आणि विद्यालय विभागात सारस्वत विद्यालय बार्देस विद्यालयाक उत्तम मार्च पासा खातीर उत्तम संचलना खातीर पुरस्कार मेळ्ळा. सोहम गावडे हांका विनंती करता की तांणी मुखार येवचे आणि राज्यपालांच्या हस्तुकी इनाम स्वीकारचे. अनआर्म प्लेटून विभागात गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बायलांचो पंगड विजेतो आसा. आणि विद्यालय विभागात म्हापसा बार्देसचो सारस्वत विद्यालयाक उत्कृष्ट प्लेटून पुरस्कार मेळ्ळा. धन्यवाद. Parade! Stop! Done! Parade! Bagal! Just! Parade! निरीक्षण को मध्य से तेज चल! Parade! Bagal! Just! जी श्रीमान गार्ड ले जाओ. जी श्रीमान गार्ड 3 दिन बाद चलेगा. बाय मोड़ गार्ड दाएं से तेज चल.
जय श्रीमान. Vision! Barco! Put! Vision! मध्य से तेज चल! संविधान आमकां प्रत्येक नागरिकाक मुळावे अधिकार फंडामेंटल रायट्स दिता तशेंच अधिकारा वांगडा कर्तव्यां आसात. संविधानाचो सन्मान करप, राष्ट्रध्वज आनी राष्ट्रगिताचो आदर करप आनी भौशीक मालमत्तेची राखण करप ही प्रत्येक भारतीयाचें कर्तव्य आसा. आता सांस्कृतिक कार्यावळीचें सादरीकरण जाता. सांखळेचे सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस विद्यालय देशभक्तीपर गितांचेर सादरीकरण करता. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनिक जे आसा हे गोमंतक